Good afternoon, everyone. Today, Department of Skill Development is signing an MOU with Raj Group of Hotels. By virtue of this MOU, in fact, Taj Group of Hotel is establishing the biggest skilling center in Goa at Fort Aguada Plateau, and Department of Skill Development will grant them academic approval and grant approval for their courses, and this will be a win-win situation for Taj Group of Hotel as well as Government of Goa, because most of our youth will be getting skilled, and Honorable CM has already announced that skilling, upskilling and reskilling will be our motive in future, and this is one of the initiative wherein we want to skill our youth across the state, and there will be different type of programs, and intake will be either from 10th or at 12th level, depending on the courses they choose to take. And there will be courses just like from 3 months to 1 year duration, wherein 50% will be the skilling component at actual training and 50% will be a classroom teaching learning. So I welcome you all on this occasion and request Chairman of Taj Group of Hotels. Thank you. Good afternoon. Thank you to all the government officials gathered here under the able leadership of the Honorable Chief Minister. Very recently, we had concluded on an important project on the Aguada Plateau, and we also, in the month of December, celebrated 50 years of the presence of Indian Hotels Company with the Taj Fort Aguada. And the journey has now gone from that one hotel to over 55 outlets under homestay, Taj Hotels, Vivanta, Ginger, Selections, etc. And this journey has been a very enriching journey, both for our company, but also putting Goa on the tourism map. And as part of Tata Group, as a part of our ethos and pathos of giving back to the community, we are very pleased to form a partnership with the government to build the largest skilling center amongst the 48 that we already have in different cities and states of India. We think we owe it to Goa, and Goa was, is, and in my opinion will remain the tourism capital. And under our ESG plus goal of Pathya, we have committed to train 100,000 or committed to skill 100,000 people by 2030, and we are almost 40% of the way there, and I'm very confident that this skilling center in Goa will contribute significantly towards also the goal of skilling 100,000 people. Thank you. He will stand. Can show first. Can show open and right. Show to the back. Right. You can also share. Now exchange. Yes. Congratulations. Congratulations. Thank you. IHCL Indian Hotels Company Limited, Taj Group हांच्यामध्ये आणि डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हांच्यामध्ये आज स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स हाच्या खातीर करार जाला, जेका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे सातत्यान माझ्या भाशणांतल्यान आसतलें किंवा आमचें सरकार हे करपा खातीर काम करता. खरें म्हणजे आयचो दीस गोंयकारांच्या खातीर एक स्किलिंग प्रोग्रामांतलो व्हड दीस आसा. आमी सातत्यान आमच्या सगळ्या ITI म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी डिफरंट कोर्सीस हे करपाक फाटल्या वर्साच्यान सुरवात केले, आणि 11 ITIंतल्यान हॉस्पिटॅलिटींतले वेगवेगळे कोर्सीस आमी आमच्या ITIंतल्यान करता. आज आमचो ताज ग्रूप हांच्या IHCL आगोवाद प्लेटो हांगासर आशिल्ल्या
आग्वाद फोर्ट हांगासर आशिल्ल्या हॉटेलाच्या बरोबर आज आमचो टायप जाता आणि म्हाका खबर आसतली की 99च्यान जे लँड डिस्प्यूट्स तांच्या मदीं आशिल्लो तो फाटल्या फावटी हांवें रिजॉल्व केलो. रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येवपाचो तितको रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक आयलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी प्रॉमिस केल्लें की आमी स्किलिंग सेंटर सुरू करता म्हणून. ऑन दॅट प्रॉमिसरी नोट दे आर स्टार्टिंग द स्किलिंग सेंटर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव वेलकम करता मिस्टर चटवाल हांचे, तांची एंटायर टीम हांगासर आसा. तांच्यांनी आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इन द स्टेट ऑफ द गोवा, दे आर स्टार्टिंग. म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली एका वर्साच्या भितर ते आपलें कन्स्ट्रक्शन पुराय करतले आणि इनिशियली 500 भुरग्यांक, एप्रॉक्सिमेटली 1000 भुरगे हे तेंच्या कडेन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींत लागपी वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल असे कोर्सीस सुरवात करतले. म्हणजे जेका आमी सातत्यान म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी कोर्सीस, हॉटेल इंडस्ट्रीज जेंकां काम करपाची इच्छा आसा त्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीची बॉयज एंड गर्ल्स ट्रेनिंग दिवपाची, रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग दिवपाची तांची तयारी आसा. आणि ताका लागून फक्त इच्छा शक्ती आसपूच गरजेचें आसा. 4 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस इनिशियली तांच्यांनी जे म्हटलां, फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विसीस, फ्रंट ऑफिस आणि हाऊसकीपिंग, हे 4 कोर्सीस इनिशियली ते सुरवात करता. आणि वीच इज जशें म्हटलां तशें अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 8 वीक्स पर्यंत इट इज एन थेरॉटिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग आणि रेस्ट ऑल इट इज एन देअर एक्च्युअल ट्रेनिंग इन हॉटेल्स. म्हणून म्हाका दिसता तांची आतापर्यंत पुराय देशभरांतल्यान अशी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 47 सेंटर्स आर देर. वेगवेगळे कडेन तेंच्यांनी सेंटर्स अशी ओपन केली. गोंयांतूच ओपन करपाचें उरिल्लें, सो दॅट तांच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्या त्या प्रमाणे गोंयांत हे सेंटर आज ओपन म्हणजे स्टार्ट करतात. हे कंप्लीट जाल्या उपरांत रोखडेच तांचे सगळे कोर्सीस हे आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन एफिलिएटेड आसतले. दे विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आणि सगळ्या जाणांक म्हणजे 1 वर्साची एप्रेंटिसशीप थंय जर तेंच्या कडेन एब्झॉर्प्शन खूब मोठ्या प्रमाणात आसात, बट ताज्या भायर ऑल इंडिया लेवलाचेर हॉटेल इंडस्ट्रीज जे जे काम करपाक तयारी आसात त्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीचें काम करपाची तयारी ही डेफिनेटली मेळटली. सो म्हाका दिसता दीस इज एन एक आमी इतके दीस टुरिजम सेक्टरांत आसून सुद्दां इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजमाक लागपी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचो विचार इतके आमी करताले, इट इज खूब कमी प्रमाणात जातालो. बट इट इज अ बीग स्टेप जी गव्हर्मेंटान घेतल्या किंवा टुरिजम स्टेट असल्या कारणान इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा जो ह्युमन रिसोर्स स्कील करपाक जाय तें काम आमचें सरकार स्किल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन आणि तांच्या जॉयंटली हातूंतल्यान आज MOU जालो. आणि हातूंत म्हाका दिसता की एवरी इयर मिनिमम टू मिनिमम 1000 स्टुडंट्स हे डायरेक्टली जॉबाक लागतले म्हणपाक काय हरकत ना. कारण जो ह्या स्किलिंग प्रोग्रामाक जॉईन जातलो ही वील डायरेक्टली गेट 100% जॉब. म्हणजे तेजी तयारी आसपाक जाय. आपूण फाल्यां सकाळी गोंयांत काम करतलो, इंडियन काम करतलो काय फॉरेन कंट्रीन काम करतलो तो, बट तो डायरेक्टली जॉईन जाता ही विल गेट 100% जॉब. So once again, I am congratulating Mr. Puneet Kumar Chatwal, Managing Director and CEO of the ISCL and his entire team. Okay, today we have signed the agreement with our skill development center. So this will be the great opportunity for the Goan student for the skilling, reskilling and upskilling program. Congratulations for our department also and for the ISCL hotel also. Thank you. तांकां जाय म्हणजे जितके पास आउट जातले पळय न्हू त्या सगळ्या जाणांक ते एब्जॉर्ब करपाक तयार A to Z. कारण तितकी तेंची स्वताची रिक्वायरमेंट आसा. तांच्या म्हणण्यान जी पयल्या वर्साची इंटर्नशीप आहा पळय न्हू सगळ्या भुरग्यांक आमच्या जाय जाल्यार आमच्याच हॉटेलांत आमी एब्जॉर्ब करता. Simple first goes boys down असले first people. It is all one time. जे गोवन भुरगे जे घेवपाक सोदता एडमिशन तेकाच पयलीं घेतले. सीट वेकंट उरले जाल्यार भायल्यान घेतले ते. ताजे तुवें घेवचें कारण आमच्या बरोबर जेन्ना एग्रीमेंट टायप केला आमी जेन्ना ताका सर्टिफिकेट दिता तर गोवन वील डायरेक्टली गिव द 100% प्रिफरन्स. इफ नॉट जॉयनिंग मागीर ताका कोण तरी भायल्या पळोवचें पडटलें. इट इज एज गूड एज प्रायवेट ITI दे रनिंग इन शॉर्ट. प्रायवेट ITI आमच्या कडेन जशें आसा पळय 2 प्रायवेट ITI वी हॅव. ओके, सेम टायपची प्रायवेट ITI ते रन करता इन एफिलिएशन विथ द गव्हर्मेंट. बरोबर मरे.